मोहसिन बाब आतां स्कॅची म्हणटालो की 40 दीस तर 40 दीस हाचे फाटलें ह्या टायटला फाटलो हेतू कितें? 40 दीस म्हणजे हो हेतू म्हळ्यार एक हजबंड एंड वायफाचो लव स्टोरी लायक काजार जावचे आदीं कितें कशें चलता आनी काजार जावन जालें म्हणटच तीं कशीं वागता एकमेकांचें सांगता आनी कशें तांचें लायफ चलत फुडें वता सडनली लायफाची एक ट्विस्ट कसो चेंज जाता पावता हेजेर उरलें हांवें ती एक स्टोरी बरयली थ्रू द बायबल ऑल्सो थोडेशें बायबलांतल्यानच काडलें आनी थोडें म्हज्या लायफानूय कितें घडटा तेंवूय हांवें दाखोवंक सोदलां लोकांक की कशें परेन आमचें केन्ना केन्ना लायफ चुकोन फुडें पावल पडटा आनी केन्ना डिवोर्साचेरय पावंक येता आनी तें जायना जावच्याक हें म्हजें एक लोकांक एक बरी आयडिया दिवपाक की अशें जावचे पयलीं आमी सुदरूंक जाय आमी आमचें पावल चुकता तें केन्ना सुदारूंक चेंज करून आमी आमकां सुदरावपाक जाय केन्ना एक एक फावटी आमी म्हणटा कितें दादले सगळे सारकेच म्हणून सो सगळे फावटी दादले सारके जायना बायलांच्यान कडेन केन्ना तांचें आमी चिंतना की तांच्या मनान कितें आसता ती सो हें हांव दाखोवंक सोदतालो की आमच्या लायफान कितें जाता आनी हें जायना जावपाक हें म्हजें एक पावल फुडें मारलां हांवें आनी ह्या तुज्या फिल्मांत तुवें जायत्या जाणांची बरे खोडेगान ते आर्टिस्ट आसा तांची नांवां सांगलीं पूण तुज्या घरकान्नीन तुवें एक पूण रोल दिवंक ना? हय हांवें ताका रोल दिला तो म्हाजी घरकान्नीचोच रोल दिला ताका आनी हांवें एक्टींग केलां तें लायक अ लिडींग पर्सन लिडींग रोल ऑफ द मुवी लायक म्हणल्यार हांव तिचो घरकार आनी ती म्हजी घरकान्न जेन्ना आमी मोगान पडून काजार जाल्लीं आनी तेच भाशेन आमी मोगान पडून काजार जावन थोडेशे डिफिकल्टी आमकांय बी येयल्ल्यो त्यो हांवें दाखोवंक सोदल्या लोकांक सो तितूंत हांवें काम करता म्हणून ते म्हणूंक लागले म्हाका आपुणूय काम करता सो दोगांयनी आपूण हिरोइनीचो आपूण रोल करता आनी तूं हिरोआचो रोल घे सो आनी केजी बाबाक आमी तो एक सायड हिरो असो रोल दिलो कित्याक तो एक डॉक्टर जावन आसता आनी तितूंत ताका इंटरेक्शन जाता हॉस्पिटलांक दोगांच्या मदें की ती एक ऑफिसान तेंच्या हॉस्पिटलांक ती एक क्लरिकल ऑफिसर सेक्रेटरी अशी जॉब करता सो तितूंत तांचे मदें मातशें एक अशें येता. म्हाका दिसता तुवें तुजें नांव सांगल्यार अदीक बरें. म्हजें नांव ब्रिजिडा ट्रावासो. तर ह्या चलचित्रांत तुवें भुमिका केल्या ह्या आदीं तूं केन्ना एक्टींग कोत्तालें? ना केन्नाच करूं ना पूण आंकवार आसतना न्हू वन एक प्ले केलोली आमी इतलेंच आनीक केन्ना इस्कुलान बी कोत्तालीं जालें इतलें. तुजे थोडे अनुभव ही एक्टींग कोत्ता आसतना तुका खरेंच खुशालकाय मेवली? हय खरेंच खुशालकाय म्हाका मेवली जेन्ना म्हज्या घरकारा सांगाता काम कोत्तालीं तेन्ना आनीक केन्नाय हें अशें चिंतूंक ना अरे हो एक पेज असो आनी हें चिंतूंक ना हांवें पूण म्हाका स्टार्टिंगाक म्हाका एक्टींग करपा नाका आहलें कित्याक पिक्चर म्हण ती इंडस्ट्री म्हाका नाका आहलोली सो ती म्हगे घोवागे एक वीश आहलोली आनीक तो एवरीडे तो अपसेट जातालो म्हणजे आपणाक एक फिल्म करपा जाय आपणाक एक शॉक आहलोलो सो आपूण तें करपा जाय म्हूण मागीर हांवें म्हणलें ताका नाका करपाकूच नाका सो तो अपसेट जाता तो हांवें चोयलो म्हणजे राती कडेन न्हिदना अशें करून चोयता मोदें उठ्ठा म्हळ्यार तेगे एक तो शॉक आसता तो तेका पुरी करपा जाय आहलो मागीर हांवें कितें म्हणलें चल तूं कर तुगेलें हांव सपोर्ट करता तुका आनी आनी तो मागीर वचपाचो पासून तो रावलो तो कामां आसता बोटीचे आसता न्हू तो वचपाचो देखून रावलो आतां. तुमच्या ह्या चलचित्राची सगळी तयारी जाल्या आसतली आनी रोखडेंच रिलीज जावचें आसा आसतलें? एक 10 दिसांनी तरी रिलीज जावपाक जाय म्हजे पद्मासर प्रमाणे कित्याक हेका लागून हांव जायतो तेंप रावलो लायक म्हाका वेकेशन मेळ्ळें हांव रॉयल कॅरेबियन क्रूज लायनीक काम करता सो थिंगसर म्हाका वेकेशन मेळ्ळें अडेज म्हयनो म्हणल्यार तूं जाणा तें येवन स्टोरी बरोवपाक जाय तर थोडेशे आयडिया आहली पूण म्हजें फिल्म काडपाचें आहलें एक डिफरंट हांव एक फिल्म करूंक सोदतालो लायफ एट सी जें कितें घडटा ऑन बोटीर पूण तातूंत म्हाका एक ती रोल करता म्हजे कॅमेरा आहलो तो धाकटो जालो आनी ती सारकी सीन काडूंक मेळना जाल्यार कोडे म्हाका दुसरे वाटेन सपोर्ट मेळना आहलो फ्रेंडांच्यान सो कितें जालें हांवें तें फिल्म काडूंक सोदतालो तें तितूंत दाबोनूच उरलें म्हणल्यार कितें एक म्हाका एक लिडींग चेडूं जाय आहलें तें सावथ आफ्रिकन वो इंग्लीश अमेरिकन तसलें चेडूं जाय आहलें सो तें चेडूं म्हाका मेळना आहलें थिंगा ते मेवता ती भिवंक लागली कितें आपल्याक वचून करीक हिंदीक वचून तूं एक्सपोज करीत आनी कितें अशें ताजें मनाक येवंक लागलें आनी थिंगाच स्टॉप जालें मागीर हांवें गोंया येयल्ले कडेन अशें हांव कॉलेजमाचे दीस येयले सो हांवें चिंतलें एक कॉलेजमाच्या दिसांनी एक आयडिया डिफरंट आयडिया अशी म्हजी मदीं येयली आनी केन्ना एक इंग्लीश फिल्मूय पळयल्लें तितूंतल्यान थोड्योश्यो आयडिया घेतल्यो त्या फिल्मांतल्यान आनी हे हितूंतल्यान आनी म्हज्या लायफा प्रमाणे आनी सगळें लायफ पळयलां ते प्रमाणे डिफरंट तें हांवें तितूंत एक एड केलें आनी एक फिल्म तयार करपाक हांवें रेडी केलें. ह्या आदीं तुवें केन्ना तरी अश्यो स्क्रिप्ट बरयलेल्यो? ना हांवें केन्ना बरोवंक ना
पूण ही फर्स्ट टायम आनी हांव समजता ही दॅट वील बी द बेस्ट थिंग फ्रॉम माय लायफ लायक. पूण हातून तुका कोणाचो तरी आदार जाला की डायलॉग कशे आसचे कितें जावं? हय डायलॉग अशें आदार जाला म्हाका. एक आमचो हिंगाचो एक भुरगो आसा तेजें नांव जो दिकेरपाली. ताणें म्हाका एक हेल्प केला स्क्रिप्टांक थोडेशे चेंजीस करपाक आनी थोडे डायलॉगांक कोंकणीन बरोवपाकूय कशें भशेन बरयतात. तर हो जो दिकेरपालीन म्हजी स्टोरी आहली ती ऑलमोस्ट 2 hours जाताली जे फिल्माक हांवें ती केल्ली. सो म्हाका कॅमेरामॅन म्हणूंक लागलो ही तुजी स्टोरी भरपूर व्हडली जातली तुवें ती धाकटी करूंक जाय. आतां तुजी स्टोरी कितल्या वेळा भितर? ही म्हजी स्टोरी आहा ऑलमोस्ट 75 minutes पासून आसतली विथ सॉंग्स नाव. हातून कांतारा तुवें डिझायन केल्यान? कांतारान हांवें डिझायन करूंक ना, हें ज्युनियर रेगनान डिझायन केलें. सो ज्युनियर रेगनान कांतारा कंपोज केला आनी मातशें ताका थोडेशे लायन सांगल्या खंयसर म्हज्या फिल्माचेर कितें सॅक्रिफायसा वचून कितें घेवपाक जाय तें. सो तेजे वयर ताणें तें सगळें बरोवन आपलेंच सगळें कंपोज करून ताच्या भावान दोगांयनी मेळोन तें कंपोज करून तें सिंगींग केलां. आनी तितून बुश्काय आसा यांग चेडूं ताणेंय कांतार म्हणलां आनी कांतारा तुमकां दाखयलें म्हणटकीर ती लायक जातली म्हूण हांव समजतां. तेजी तुका कितें दिसता फिल्म आतां रिलीज जातलेंच पूण हातूंतले आमी थोडे खीण पयल्यार? या डेफिनेटली सर यस. तुजी परवानगी आसा जाल्यार कितें म्हणूंक सोदता? क्लिप्स? हय क्लीप दाखोवंक सोदतालो हांव दाखोवंक सोदता लोकांक पळोवंक जाय मातशें कितें आहा तें फिल्माक. आनी तेच बारीन एक डायरी आसा हे डायरीचेर सगळें बरयल्लें आसा आनी तें डायरी म्हणल्यार हे डायरीचे फिल्माक एक डायरीचे बरोबर एक व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल आसा हे डायरीक लागून. सो देखूनच तूं डायरीच घेवन आयला डायरीच घेवन भोंवता आनी ते डायरीचेरूच तुमकां कळटलें की हे डायरीन जेन्ना फिल्म पळयता ओरिजिनल VCD हाडून पळोवची आनी तेतूंत तुमकां मेळटलें कितें ओरिजिनल डायरीन हें कितें आसा तें. तेन्नाच लोकांक गोमान येतलें डायरी प्रमाणे हितून कितें आसा तें हांव सांगूंक सोदिना. तुमी पळयलें म्हणटरीच तुमकां कळटलें हे फिल्माचें कितें. इतलो वेळ आमी लोकांक पातीशेर करून दवरल्यात. लोकांची केन्नादान तयारी आसली की हातले क्लिप पळोवंक चल आमी तांकां ह्या फिल्माचे 40 दीस हाचे क्लिप दाखोवया. चलात. जाणाव आमी मोग आसता तीन लेत्राचो कोरेंस कितलो मजबूत नीज मोग आमचो दोगांयचो आयज पासून आमी दोगांयनी सांगात सोडूंक ना एकामेकांचो ट्रेमो तूं सांगून आसा पारको म्हज्या जिविताचो. सरा सांग ना सरा वळ्या सांग कळ्ळें न्हू. मुगे ड्युटी हांव कोता तुगे ड्युटी तूं कर. तूं मुगे तूं इंटरफेर जायनाका. अरे तू लाठीचार्जाक भियाताय जाल्यार ऑफिसर कित्याक जालोलो? मॅगन दिस इज टू मच. रातची ड्युटी करून आयला हांव आनी ब्रेकफास्ट करूंक मेळना जाल्यार कसलो फायदो तूं घरांत आसून? आनी हांगा सुसेगाद कोण आसता? हांवूय म्हज्या कामाक वेता. तूं कामाक म्हजे फायदो कसो ना? सर टॉयलेटान गेलचोत म्हाका. सरावजी सगळे तूं आपूण नांव सोटा वय ते इस्मागला धरूं. काल रात गेलो तो कालची रात म्हण दीस काबाक आनी आतां येयला आनी ते सराचे ती म्हाका गेला वय ती म्हाका गेला. गोड सोडून हांव वेल येतोच कांय जाण वेतिल्ली ते तुवें म्हाका सांगपाची गरज ना. शट अप. आय एम सिक ऑफ यू. यू आर डिसरिस्पेक्टफुल. एक विचारल्यार 4 सांगता. तुका म्हाका रेस्पेक्ट दिवंक कळना. दिसती पड म्हाका इंग्रान तूं बरो आहा म्हूण. दादल्यांची जातूच तशी बायलांची गुन्यांव करपाची संवय जाल्या तांकां. आनी ताका कितें मेवता? मेगन तुवें भियोवपाची गरज ना. आमी आसात तुजे बरोबर. मामा म्हाका जाय तूं पोत्तून उलयलेली. CID जालो बरो साम दोन नांगोर घेवन शेतां जोत कसून गेल्ले न्हू कितें सोडपाचें. ये कौन है? ये मेरी वाइफ है. वाईफ है. डॉक्यूमेंट है. डॉक्यूमेंट सब है. आरसी बुक है. अरे ही RC बुक ना रे. मॅरेज सर्टिफिकेट. आवगड म्हणटा तें कांयच ना ह्या संवसारांत. तुवें फकत ट्राय करूंक जाय. आय एम बिझी. ओके मे बी नेक्स्ट टायम. आयज डॉक्टरांक हेडना कितें जालां तर एक स्ट्रेंज एटिट्यूड कसो दाखयता. तिना तुजी दुसरी बायल पूण तुवें म्हाका केन्ना सांगूंक ना. सांग ना सर पूण आयज सांगचें पडलें. आज तुका लिव घालपाचो आसलो सर. म्हाका सय आहा भुरग रावतले. शट अप. आतां चलोंक लागत. चलत गाडी भायर काड. गाडी भायर काड. किती
किती कोताय बसले रेड हँडीत खेळायचं मग Let me tell you something. I don't love you anymore. तुझ्या माईचे सगळे पैसे फारीक झाले आणि तुझ्या माईचे ऑपरेशन केल्या 4 दिस झाले मेघन. किती आणि सगळे पैसे कोणे दिले? कोण डॉक्टर हेडन? जिवितान मोच्या दुख लोटोन आयला मोगवीं तो घेवंक जायना म्हूण म्हाका गोमोन आयला आयज मोगाक तुज्या कोरेच आशेला दिसता मोची कुयसोर फूड चुकली ती पावला मोगा बोगोस म्हाका काळीज शेता तुका बोगोस गोरखानी म्हाका तूच मोज्या सुका Have a nice day. It's like लंबडे जाल म्हणून तुगे एवरी डे मागी हॅव अ नाईस डे हॅव अ नाईस डे एक दीस मागी बॅड डे येता तुगेला घडत मागी हांव तुका थँक्स कोचिना पूण तुवें म्हजे बरोबर डेडिकेशन्स पडटलें. That's great. So see you tomorrow. ओके Bye. बाय सी यू. Hi Megan. हाय हेडन, हाव आर यू? I'm fine. नाईस फ्लावर्स. तुका हाडल्यात. तुका फुलां लायक जातात न्हय त्या पासत. Oh really? Thank you. So nice of you. Anything special today? ओय मेगन. मेगन हांव चित्तालो तुका म्हज्या सांगात डिनराक व्हरोंक. हांव जेवण जेवन आयलां. मोगा बोगोस म्हाका काळीज शेता तुका बोगोस गोरखानी म्हाका तूच मोज्या सुका मोजीन आतांच तुज्या चलचित्राचे 40 दीस हातले आमी थोडे खीण पळयल्यात पूण हातूंत थोड्यो भुमिका मातश्यो वेगळेच तरेच्यो दिसल्यो कारण आमच्या लोकांक इतली संवय जाल्या की कॉमेडियन म्हटलें काय ना असल्योच भुमिका करतले पूण हातूंत तुवें कितें वेगळेपण दाखयलां हाचे फाटलें कारण कितें? हाचे फाटल्यान कारण कितें म्हणल्यार हे स्टोरी पळय कॉमेडियन जाय आसलें म्हाका आनीक सिरियस रोलूय जाय आसलो थोडोसो मिक्सअप लायक ही जी कॉमेडी आसा आमचे कॉमेडियन करतले अगस्तीन आनी आंबे आनी सगळे तातूंत हांवें थोडेशें डिफरंट दाखयलां की सगळे वगत कॉमेडीच न्हू थोडो सिरियस रोलूय तांकां दिवन दवरला लायक दे आर एक्टींग लायक एज अ CID ऑफिसर्स विथ मी सो तातूंत की दाखयलां तांकांय एक डिफरंट तराचो रोल दाखोवंक की लोकांक सगळेच पाटी कॉमेडी सगळे वखदार कॉमेडीच आपली डिफरंट कॉमेडी हाडून ते फिक्स करता सो हितूंत हांवें तें कितें केलां की ही रिलेटेड टू द स्टोरी कॉमेडी अशें करून सोडलें की लोकांक लायक जावची डिफरंट सगळे वगत तेंच नाका अशें आमी उलयतले जाल्यार म्हाका दिसता आमकां वरभर पावचें ना तरी आसतना आमचो वेळ सोंपत वेता ह्या वेळार केजीक कान तुवें दिलो आनी ताच्या उल्याक तो आयलो देखून हांव प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुमकां काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू आनी हांव हाकाय म्हाज्या घरकान्नीक चड थँकफूल कित्याक ताजो सपोर्ट नासतना हें फिल्म हांव करूंक पावचो नासलो कित्याक ताणें म्हाका भरपूर फोर्स केलो चोर कर तुजी वीश काबार आनी कितें जाता तें लेट जाल्यार जावं दी मागीर तूं वच एक पाटी तूं सॅटिस्फाय जालो आपूण सॅटिस्फाय जातलें सो तेका लागून शी इज सो ग्रेटफूल टू मी लायक हांव तुमकां व्हड यश हांव येता हें फिल्म बरे भशेन चलोंक. ओय थँक्यू सो मच. आनी केजी तूं वेळांत वेळ काडून उल्याक धांवून आयलो आनीक ही कार्यावळ जो तुजो वावर आसा तो लोकां मुखार व्हरोंक तुवें सहयोग दिलो त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान खेरीतपणी ही कार्यावळ हांव आयज तुज्या काकोडेच्या लोकां पासत भेटयता आनीक माणकामती ही आयचो एपिसोड हांगाच सोंपयता. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू थँक्यू एवरीबडी.